सत्तरीचे गव्हाणे क्रेडिट सोसायटीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार चल्ला म्हणून सभासदांचो आरोप। सोसायटीचे संचालक मंडळ अल्पमतात आसतना सोसायटीचे बेकायदेशीर व्यवहार चल्ल्यात। सहकार रजिस्ट्रारान संचालक मंडळ अल्पमतात आसा म्हणून रिपोर्ट दिल्लो, मात फुडें कांयच केलें ना। रजिस्ट्रारान फुडली ॲक्शन घेवची म्हणून सभासद मागतात। ही संस्था अनेक बेकायदेशीर कृत्य करत आहे। 2 वर्षापूर्वी संस्थेला 50 वर्ष झाली म्हणून 2 लाख रुपये सरकारने दिले होते। त्यात त्यांनी स्क्रॅपला दिलेलं सामान, स्क्रॅपचं सामान आणूनही संस्थेत ठेवलं। त्या 2 लाखाचा आम्हाला वाटतं कधी सगळ्या सभासदांना गैरव्यवहार झालेला आहे आणि त्यांनी आता गेली सतत 4 वर्ष महत्वपूर्ण निर्णय घेतलेले आहेत आणि जे असे आम्ही आवाज उठवणारे लोक आहोत त्यांना त्या संस्थेतून हद्दपार करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे आणि आता या जनरल बॉडीमध्ये त्याने तसा निर्णय घेतलाय की आम्हाला हद्दपार करायचं आणि अशा प्रकारच्या आम्हाला त्यांनी नोटीसही पाठवल्या आहेत की तुम्हाला तुमचं सभासदत्व रद्द केलं जाईल। आमचं असं प्रामाणिक मत आहे की जो अल्पमतांची जे संचालक मंडळ आहे ते कोणतीही वार्षिक सभा घेऊ शकत नाही आणि त्यांचा जो ते ठराव पास करतात त्याची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही। आमचं आता एवढंच डिमांड आहे की हे जे कमिटी अल्पमतात आलेली आहे त्या कमिटीला कोणताही व्यवहार करण्याचा अधिकार नाही आणि हे रजिस्ट्रार ऑफ कॉर्पोरेटिव्ह यांनी मान्य केलेलं आहे आणि तसा रिपोर्ट त्यांनी पाठवलेला आहे। पण त्याच्यावर पुढची जी कार्यवाही जी करायची होती ती त्याने काहीही केलेली नाही। त्याबद्दल आमची अशी आता मागणी आहे की सहकार निबंधक यांनी हे जे सध्या संचालक मंडळ आहे त्यांना बरखास्त करून तिथे आपला प्रशासक नेमावा आणि प्रशासकाकरवी चांगली निवडणूक लढवून घ्यावी आमच्याकडून आणि सगळ्या सभासदांना विश्वासात घेऊन आणि योग्य प्रकारे संचालक मंडळ निवडून आणावं। आम्ही सोसायटीचो अध्यक्ष कांता गांवकाराक गाठलो। सगळें खंय कायदेशीर चल्लां, सोसायटी प्रॉफिटात चलता आणि हे सगळें कायदेशीर चलना। ज्यांच्यांनी मागीर कंप्लेन केल्या त्यांच्यांनी गेल्या 2 वर्सांपासून सेम कंप्लेन करता। इन्क्वायरी झाली आणि ती बोगस कंप्लेन म्हणून सगळें सिद्ध जाल्लेले आसा आणि हांव 1% म्हणटा ते खोटे करूना। अंदू सोसायटीक 78,000 म्हणटा ते प्रॉफिट जाल्लेले आसा। एक सुद्धा मान्य ना आणि जर तो मारो सिद्ध जालो तुमकां सांगता हांव 2 दिसां भितर राजीनामा दिता। कळ्ळें तुका? ते प्रूव करून दाखोवचे। तांकां तुम्ही घेतले काय म्हणटा भितून हॉलान घेतले काय ना? जांकां अपात्र जाल्या ऑटोमॅटिक जाल्या ते कशे येतले? ते येवंक शकना न्हू। फाटल्या जानेरात हेच सोसायटीत चोरयेचो बोवाळ जाल्लो आणि संचालकांचो पत्तो नाशिल्लो। बोवाळ जाल्या उपरांत 24 वरांनी FIR जाल्लो। लोक संचालकांचेच कर्म म्हूण दुबाव घेतले तेन्ना हेच संचालक मंडळ ते कथीत चोरयेचे अजून मेरेन फुडें कांयच जालें ना। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी। राना विकास महामंडळाचें अध्यक्षपद सोडिल्लो सांगेचो आमदार प्रसादाक पर्यटन मंत्री करचो ना जाल्यार महामंडळ तरी दिवचें म्हणून थंयचे सरपंच मागतात। प्रसादाचो विशय जाग्यार घालिना जाल्यार खंय साळावली धरणाचें उदक 8 दीस आडावपाची तयारी। सांग्यार पंचायत आनी पालिकाचे पंच नगरसेवकांची बसक जाली। दुसरे वटेन हळडोणेचो ग्लेन आनी दिवचले पाटणेकाराचें कांकू चलना। प्रसादाचो प्रश्न तडीक लायना जाल्यार फुडले वेंचणुकेंत खंय BJP आड वावुरतले। समज बरें कितें जर गव्हर्मेंटा भितर स्थान ना जाल्यार हे ते 2019 इलेक्शन आमी अगेन्स्ट BJP कंटेस्ट करतले म्हणजे अगेन्स्ट BJP काम करतले सगळे मेळून म्हणजे पंच आसा सरपंच आसा आनी इतर आमी नगरपालिका आसा सगळे मेळून आमी एक अशें ठरयल्लें आसा आतां की 2019 इलेक्शनाक अगेन्स्ट BJP काम करपाचें नाल्यार आमकां आनी कांय ऑप्शन उरचो ना। साळावले धरणाचें उदकूय आडावपाची धमकी। आमचे डॅम जे आसा ते डॅम आमचे उगे पंचायती भितर येता। ते पंचायती भितर येता आसतना आयज इंडस्ट्री म्हण सगळे बाकीच्या वेर्ना इंडस्ट्री म्हण बाकी सगळे इंडस्ट्री म्हण सगळे उदकाचो सोर्स आख्या सावथ गोवा हे उदक जे आसा ह्या डॅमाचे वयता आणि हे आमकां एक अशें आंदोलन करचें पडटलें। आमकां हे सांग्या भितर मिनिस्ट्री मेळटली जाल्यार आमकां आयज अशें आंदोलन करचें पडटलें जे डॅम जे आसा जे उदक एक कमीत कमी 8 दीस तरी खंय तरी बंद दवरचें पडटलें। सरकार आमकां हेच्या फाटल्यान आमकां खंय ना खंय तरी आमकां ह्या सांग्या भागा भितर मिनिस्ट्री मेळटली। आयज फाटल्या कितलेशे टर्म जाले काँग्रेसीच्या काळा भितर एक आमचो पांडू बसो नायक आमदार जावन गेलो तर मिनिस्टर जावन गेलो त्या टायमार जे डेव्हलपमेंट सांग्यार जाल्ले त्याच्या फाटल्यान
बीजेपीचे 4 आमदार निवडून दिले तरी पण आमच्या सांग्याचो कांय डेव्हलपमेंट जायना. प्रसादाक खंय पर्यटन खातें ना जाल्यार पर्यटन महामंडळ तरी जाय. टुरिझम कित्याक मागता की आमचे जे नेत्रावळी गांव जो आहा तेका खुबशे टुरिझमा खातीर ते करूंक मेळटा. हे कॉर्पोरेशना प्रमाणे खुबसो आमचो पाटीचो गांव जो आहा तोय कॉर्पोरेशना म्हणजे टुरिझमाच्या माध्यमाच्यान इम्प्रूव्ह जावंक शकता. सांगेचो जो वाठार जो आहा तो टुरिझमाच्या माध्यमाच्यान मुखार जावंक शकता. आनी गोंयचे जितले लोक जे टुरिझम म्हणून येतात म्हाका दिसा हजारभर जे डॅम जे पळोवपाक लोक येतात हेजे वयल्यान दिसता की खरेंच हे मतदारसंघात टुरिझमाचे एक कॉर्पोरेशन अदरवायज आतां टुरिझम मिनिस्टर म्हणून हे प्रसाद गांवकाराक दिवंक जाय. आमचे सगळ्यांचो जो सपोर्ट जो आहा प्रसाद गांवकारा आसा. हळदोणचो आमदार म्हणटा बार्देशांतलें मंत्रीपद बार्देशांतूच जाय. आपूण जावं मायकल कोणाकूय दिवं येता आशिल्लें. फायनली द न्यूज इज प्रॉमिस केल्लें आमकां आमच्या ऑलरेडी सीएमान प्रॉमिस केल्लें ह्या असेंब्ली की तो निवडून तेचें ना ग्लॅनाक निवडून हाडत लेट हिम क्लेम फॉर अ मिनिस्टरशीप दे विल डिसायड. एंड अशें कितें लोक कितें जाता सगळे आपले लोक रावतात आशेन की मंत्री जायत आनी कामां बरी जावची. कामां जाल्ली आसा खूब. सी माय पडेज गेन मी लॉट ऑफ सपोर्ट. हाय डन लॉट ऑफ डेव्हलपमेंट. बट एक आशा आसता वेन समबडी CM Sangha Glen is dynamic, Glen has been doing well, he's been working well, taken everyone together, and of course they proved it for the second time. So people has wondered why is Glen not given a ministership. Of course that is for the party to decide. Finally party decides, the high command decides, and what they have taken to decide. But one thing is मातशे आमचे लोकसभा election is around the clock, full day assembly जातली. पण एटलीस्ट आय फील माय पर्सनल व्यू वी शुड हॅव गॉट अ रिप्रेझेंटेशन फॉर बार्देस. कोणें दी मायकल लोबो इज दे, ग्लेन टिकलर इज दे. दे शुड गिवन अ रिप्रेझेंटेशन टू बार्देस. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक आनी श्यामसुंदर फडते. गोंयचे दर्यादेगेक 2 दीस भरतेचो अलर्ट. ब्रेस्तारा शुक्रारा मध्यान राती मेरेन भरते वेळार 1 ते 1.5 मीटर उंच ल्हारां मारूंक शकता म्हूण हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. पणजे, वास्को, मोरगांवचे दर्यादेगांचेर बोटी लावंक नाकात. लायल्योच जाल्यार लुकसाण जावचें न्ही म्हूण पयस लायात. दर्यांत वचचें न्ही म्हूण नुस्तेकारांक शिटकावणी. वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी बंद करूंक सांगल्या. घेव एक कमर्शियल ब्रेक.